म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्याच मार्चाच्या 31 तारीखेर 30 आनी 1 तारीखेर पेजार 5 वरांचेर सांजेर ह्या निमाण्या हप्त्यांत आमच्या पुर्वजांनी भोगिल्ल्या कोडू कश्टां विशांत नियाळ करून आनी तांणी भावार्थ उरयल्लो आनी भावार्थ सांबाळून दवरलो हे सगळ्याचो नियाळ करून आमी मीस बेडयता फेजार इगर्जेंत। ताच्या उपरांत कुर्सा गुड्याक कुर्साची वाट करून निमाणे थोडी स्तेसवां त्या कुर्सा गुड्यार करता। जेजू मेलो आमचे खातीर, जेजू आमचे खातीर प्राण दिलो, म्हजे खातीर आनी तुमचे खातीर हर एकल्या खातीर आमकां बाचाव करच्या खातीर पदकांतलें, आमकां सुटका दिवच्या खातीर मोरनांतलें आनी आमकां संपूर्ण तरान देवाची भुरगीं करच्या खातीर जेजून केल्लें हें व्हड बलिदान आमी नियाळूंक आसा। आनी तशें आसतना तुमकां सोमेस्तांक हांव मोगाचें आपोवणें दितां। 240 आनी दुसरी ही कुर्सा वाट आमकां सगळ्यांक मोगाची जावं। आमच्या मंगळूरच्या दिसच्या विविध कोनशांतून यात्रीक हांगासर येतले, थोडे लागशिल्ल्या जाग्यातून पांयवाटेन येतले, यात्रीक पैण करून येतले आनी अशें केल्लें यात्रीक पैण खंडीत जावन ह्या वर्सा आमकां आनीकय चड फळ दिवंक पावतलें। सांजेचो वेळ आमी सगळ्यांनी शेजारी कुटुंबांनी सांगाता येवन ही कुर्सा वाटेंत भाग घेवंक आनी आमी ह्या देवासांवा मारिफात ह्या भक्तीपणा मारिफात जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साचो फळ जोडूंक पावो। आमच्या ह्या वर्सा आमच्या दियेसीजेंत भुरग्यांचें वरस म्हणून आमी पासारलां। आमची भुरगीं बाळां देवाच्या राजाची फळां म्हणलो विशय आमी घेतला आनी भुरग्यांच्या जिवनांत आमी दिवची मोलादीक खाणीक म्हळ्यार भावार्थाचें देणें। पयशे दिवयेत, शिकाप दिवयेत, उद्द्याक पावशें करियेत, तांकां मस्तू पाठिंबो दिवयेत, पूण जर तर भावार्थ ना थंयसर देव ना, थंयसर बोरवोसो ना, थंयसर निराशा उपजता। देखून आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत निराशा येनाशें, ती देदेस्परार जायनाशें, बदलाक संतोशान तांणी जिणी सारिजें जाल्यार आमी भावार्थाचें देणें तांच्या काळजांत घालूंक जाय। आनी असले दिसतावे प्रत्येक जावन असले कुर्सा वाट आनी देवासांवा भक्तीपणा आमकां खरेंच भावार्थाचें बीं ओंपूंक आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत उपकारा पडटलें। देखून तुमी येया, तुमच्या भुरग्यांक आपोवन हाडा आनी ह्या कुर्सा वाटेन भाग घेया आनी हो करेजमाचो वेळ खरेंच फळादीक करा म्हूण सांगून तुमकां समेस्तां परत वत्तायचें आपोवणें दिवन हांव तुमकां बरें मागतां।